माता जी, तुम्ही स्टार्ट करत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने. श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तित श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे. नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसाम्भोधे पादाम्बुजाय ते नमः. नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते. गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. जयतां सुरतां पङ्गोर्मम मन्दः मतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यात् वृन्दारण्यकल्पद्रुमातः श्रीमद् रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि. श्रीमान् रासरसारम्भे वंशिवटः तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीः गोपीनाथः श्रियेस्तु नः. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी तुम्ही भारी चंदकन सांगिल असं आत्तानी प्रोग्राम मुखार वरूक भारती पै माताजी येतसची ओव्हर टू यू माताजी तुम्ही कंटिन्यू करेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. सक्कड भक्तवृंदाक आयची रामायण सिरीज सेशनाक भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे हृदयपूर्वक स्वागत करता. कामाक्षी माताजी तुम्ही बारी चंदकोन भावपूर्ण जाऊन मंगळाचरण सांगले धन्यवाद माताजी तुमका. गायत्री माताजी धन्यवाद. तुमका रामायण म्हणल्यार आमगेल्या मनांत फर्स्ट येवचे रामायणले आदर्श जीवन आणि हनुमंताल रामभक्ती आणि सेवा मनोभाव. भगवद्गीते श्लोक 3.21 अशेस यद्यदाचरति श्रेष्ठो तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. हाजे अर्थ कशी म्हणारी आचार्य आणि महात्मानी जीवनशैली आमगेल तसं सामान्य जनाक एक मार्गदर्शन जावन असता म्हणून आम्ही रामायणात पळवयता प्रत्येक कॅरेक्टर आमकां कसं ना कसं एक लाईफ लेसन शिकयता. एक्झाम्पल आम्ही लक्ष्मणाल जीवन घेतल्यारी लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न म्हणून वाल्मिकी ऋषीन सांगितलं असं. लक्ष्मण तागेल रामभक्ती आणि देवाल प्रती तागेल सेवा त्या अनकंडिशनल आणि अनइंटरप्टेड आशिल्ले. लक्ष्मण तागेल सगळे जिवनांत चरड तकून मुखारी रामालुटूची स्वयंवरा वेळारी रान्ना वतना रामा वनवास येता जाल्यार लक्ष्मण रामालुटू वता. तशी प्रती रामाल कष्ट दुःखांत सुख दुःखांत स्ट्रगलांत लक्ष्मण तागेल उठू असता. आम्ही ऐकलेलं असं लक्ष्मण 14 वर्ष निधनातील रामाल सेव केलेलं असं म्हणून तागेल ते लेवल ऑफ सरेंडर कशे आशिल्ले म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेवेत लक्ष्मणा जिवनांत. तशी भरत ताण कसले चुकी करना जाल्यार कितले सकट ब्लेम ताणे मिसअंडरस्टँडिंग ताका ते भार तागेला वयर असता. कसले सर्कमस्टन्सांस ताण रामाल भक्ती सोडेल ना रामान मात ताका अर्थ कोण घेतले लक्ष्मण आणि कोणीय अर्थ कोण घेतले त्याला त्या रामाले लेवल ऑफ टॉलरन्स ते सहनशीलता आणि सहिष्णुता त्या कोणाक साथ दिना म्हणून अर्थ कोण घेवेत. तशी शत्रुघ्न म्हळ्यार शत्रू विनाश केलेलो म्हणून हांगा भरत रामाल भक्तो आणि शत्रुघ्न भरताल सेवक. शत्रू विनाश केलो म्हळ्यार तो प्राईड आणि फॉल्स इगो तकून ओव्हरकम जाला शत्रुघ्न म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेवेत. हांगा मी शिक्षाष्टकमा श्लोक तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरी हे आम्ही उडगास कोण घेवेत. लक्ष्मण भरत आणि शत्रुघ्नाल जीवनांत या श्लोक कितले अन्वयसिता म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेवेत. तशीची मुखार जटायू रामाल सेवेंत तागेल प्राणत्याग करता. जांबवंतू मागीर सुग्रीव विभीषण आणि पूर देवाल सेवेंतू असताची देवाल व्हडली भक्त असल भक्ताल ग्लोरिफिकेशन केल्यारी आमगेले भक्ती मार्गार मुखार उच्चाक आमगे एक इन्स्पिरेशन मेळटा आमगे हृदय शुद्धी जाता आणि आमकां कृष्णाक आमी संतुष्ट करीत. केन्ना आमी देवाल सेवकाक प्रेस करता तेन्ना आमकां कृष्णाकले एक टप मेळटा म्हणून आमी अर्थ कोण घेतलेले आसा. आजी आम्ही इतले दिवस एक बालकांड पळयल्या अयोध्या कांड अर्थ कोण घेतल्या अरण्य कांड किष्किंधा कांड आज सुंदरकांड सांगूक आमगे उठासाची. हिस ग्रेस विप्रसुदामा प्रभूजी आणि तुमकां सकट जना चिरपरिचित आसाची आणि भागवत पुराणांत मस्त सकट सेशन घेतील असं. संडेचे GSP भक्तवृंदाचे सत्संग फेमस प्रति संडे हांगेल प्रवचन असं. या पावन महिन्यांत रामनवमी आणि हनुमान जयंतीचे पावन महिन्यांत तांणी आमकां हनुमान चालिसाचे बगैर तुकोन दिलेलं असं. रामाला आदर्श जीवना बगैर तुकोन दिलेलं असं. तांणी आज आमगेल उठासाची आमगेल भाग्य हांगेल एक सान इंट्रोडक्शन दिवचे हांव इच्छा पावता. हांगेल कार्मिक नाव विक्रम भट प्रभूजी आणि फ्रेंच मल्टीनॅशनल कंपनींत मॅनेजिंग डायरेक्टर जावन आसाची आणि CDM कॉलेज ताकून ग्रॅज्युएशन मागीर SP जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट ताकून MBA केलेलं आसा आणि भक्ती शास्त्री आणि भक्ती वैभवात कसल कोर्स केलेलं आसा. वैष्णव ट्रेनिंग अकॅडमींत 1 वर्षाचे रेसिडेन्शियल ट्रेनिंग केलेलं आसानी आणि हिस होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराजा शिष्य आणि कारकळ वेंकटरमण देवस्थान महामाया गणपती टेम्पल शिराली आणि काशीमठ संस्थानांत हांगेले फॅमिली मस्त जनरेशन तकून सेव करता असं. हांगेल अन्नाल नाव हनुमंत भट प्रभूजी आणि मॅनेजिंग कमिटी मेंबर काशीमठ संस्थानाचे
तशी हांगेला अम्मा गौरी भट माताजी आनी ऑर्गनायझर आनी पार्टिसिपेंट व्यास उपासना भजन सत्संग आमगेले श्रावण महिन्याचे चुडी पुजेचे महत्वानी आमकां सांगून दिलेले आसा. तुमकां सगळा उडग आसा शापुरा आनी आमगेले भागवत पुराणाचे प्रति एकादशीचे भगवद्गीते पारायणाक आनी एक्टिव्ह जावन पार्टिसिपेट करताची आनी आमकां सगळे जाणां एक इन्स्पिरेशन आसाची. आनी आमगेले राधिका भाऊ माताजी प्रभुजील धर्मपत्नी आनी ज्वेलरी डिझायनर आनी म्युझिक आनी बुक रिडिंग आमगेले हॉबी. आमकां सगळ्याक गोत आसा आमगेले गुरू आनी राधिका भाऊ माताजी कीर्तना क्लासांत आमकां कीर्तन शिकोवन दिताची. तशी ताजे अर्थ समेत आमकां हे भक्ती मार्गार मुखार वचपाक तांणी एक इन्स्पिरेशन. आनी आमकां दोग जण चेडूं आसाची गोपीनाथ आनी देवामृत आनी देवाल भक्ती सेवेन तूं आसाची चेडूं समेत. प्रभुजी आज तुमगेले एसोसिएशन मेळ्ळें आमगेले एक भाग्य. सकड भक्त वृंदाल तर्फे हांव तुमकां पूर्वक स्वागत करता. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. ओवर टू यू. हरे कृष्ण. मेगेल भाग्य की म्हाका असल प्लॅटफॉर्मार येवचें मेळटा आसा. कितले चंद कोन्न तुमी सेशन स्टार्ट केलें. गायत्री माताजी डॉक्टर कामाक्षी आनी तुमी मेळ्ळें. सो रियली हें मेगेल भाग्य की तुमगेल ओट्टू ಸ್ವಲ್ಪ टाइम स्पेंड करचें म्हाका मेळटा आसा. राधाकुंड प्रभू ब्लेसिंग्स आनी मुरलीधर चरण प्रभू सखी चरण माताजी हें लायक ऑर्गनायझेशनान हें प्लॅटफॉर्म एक चांग रुपार चलता आसा. सो तुमकां पुरा जना धन्यवाद आनी कृतज्ञ आसा ती की असलें एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून आमकां तूं भाग घेवच तसलें देव कोन्न दिलें आसा. पुरा जन मालगड जनांक स्पेशली आनी पुरा भक्त जनांक वैष्णव जनांक तुमकां पुरा जना दंडवत प्रणाम करून तुमगेले आशीर्वाद मागून हें सेशन स्टार्ट करता. सेशन स्टार्ट करचे पयलीं फुडें प्रार्थना करुया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो हे रामायणाचे सेशन्स कंटिन्यूइंग आताची सुंदरकांड करता सती. रामायण म्हळ्यार इतली प्रिती जनाक पुरा जनाक की जनरेशन्स 100 कटल्यान वर्सां देखून पुरा जन आयकून येता आसती. आनी कितले आयकल्यार कितले उलयल्यार आनी तूं मन तृप्त जायना म्हणटात पण आनी काय आयकुया म्हूण दिसता. इतले मोहक अशें रामायण. आनी खंयचेय जावं पळयल्यार तुमी लोकल ट्रेडिशन्स संस्कृती साहित्य रामायण एक काव्य रुपारी ताजी इन्फ्लुएन्स ताचे एक परिणाम आनी ताजे एक इम्पॅक्ट आयिल्लें आसा ते खंयचे काव्याचे सगळ्यांची विश्वाची संस्कृती वयर रामायणांत तितलें प्रबल जावन कोणाली संस्कृती वयर ताजी इफेक्ट येयनी म्हूण सांगीत. तातूंत कांय डावट ना. म्हळ्यार सांगतात पळय देर इज नो स्मोक विदाउट फायर म्हूण. कशें की एक हांतू एक तत्व आसा कशें की एक पावर आसा रामायणांत. कितले पंथ आयकल्यार आमकां मन भरना आनी एक साधक जावन आशिल्ले आमी भक्तीन तूं प्रयास करता आसती हें आयकूच म्हळ्यार एक देवाल स्तुती आनी हें आयकलेल्या मात्रानच देवाल आशीर्वाद प्राप्त जाता म्हूण आमकां पुरा जनाक फूड दोखून एक मालगड दोखून आयिल्लो हो एक विश्वास. आनी हेंच थंय पळयता म्हळ्यार रामायण इतलें आशिल्लें की कृष्ण द्वारकांत तूं सदां रामायण आयकत आशिल्लें. कोणी सांगता आशिल्लें रामायणा विशीं कृष्णाक तितली प्रीत आशिल्ली कृष्णाक रामायण म्हळ्यार. आनी आतां हे कोवीड टायमार हे पळयलें दूरदर्शनान टेलिकास्ट केलेलें रामायण पुरा रेकॉर्ड ब्रेक जालेलें. खंयचे शोक तितले पळोवचे जायनी म्हळ्यार आतां जनाक कितली प्रीत आसा म्हूण कळटा. सो रामायण म्हळ्यार स्पेसिफिकली पळयल्यार एक अमृत समान आसता. आध्यात्मिक अमृत समान एक मना पोषण जाता आनी एक आत्माक संतुष्टी मेळ्ळें एक साक्षात्कार जाता भक्तीचो म्हूण हे रामायणांत ती एक शक्ती आसा. तो एक 7 कांड आसात रामायणाचे आमी पळयलेले. तातूंत आतां सुंदरकांड आमी मुखार सिता ती. सो सुंदरकांडांत अशी सांगिल्लें आसा की कितले जन पळयल्यार भारतांत मस्त जन आसा ती कोण सुंदरकांड सदां पठन करता आसा ती तितले मोठा एक विश्वास आसा पुरा जना सुंदरकांडा वयली. आनी अशी सांगिल्लें आसा सगळें रामायण पठन करचें जायनातल्यार सुंदरकांड पठन केल्यार रामायण पठन केल्यार तितल्यांची तातूंत एक ताजे एक प्रभाव आसा ताजे एक
तांचो एक बल आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो सुंदरकांडांतू 3 भाग आसा. सुरेच 68 चॅप्टर्स आसा ती टोटली सुंदरकांडांतू. सुरे 15 चॅप्टराक अन्वेषणम म्हणटा ती, म्हळ्यार सीताक हनुमंतान सोदुचें तें एक भाग. मागीर 16 चॅप्टर दोकून 40 40th चॅप्टर तें दर्शनम म्हणटा ती, म्हळ्यार हनुमंताक सीताल दर्शन जावचें, पळोवच ती कितलें एक दुखार आसा आनी एक विश्वास दिवोचें हनुमंतान की पुरा समज येतलें म्हणून. आनी 41st दोकून 68 चॅप्टर तें विरोधी ध्वंसनम म्हणटा ती, म्हळ्यार हनुमंतान एक ट्रेलर दिवचें आसा की रामा लोटू तूं युद्ध केल्यार तुगेलें कसन जेतलें म्हणून हनुमंत एक सान एक ट्रेलर दिता रावणाक की हांव एकलो कशी कोण दाखयत पळय तुका आतां कळटलें आयडिया म्हणून. तें लास्टार एक तें ट्रेलर दिवचें म्हणून सांगिल्लें आसा. सो आतां आमी पुरा भारती पै माताजीन सांगिल्लें पुरा कांड बालकांड त्या पुरा पळयल्यार कांड पळयल्यार आमकां कळटा की ताजें एक मिनींग कसं. म्हळ्यार बालकांड म्हळ्यार बालपण देवालें, अरण्यकांड म्हळ्यार अरण्या विशय. सो विंगड विंगड कांडाच पुरा तें नांव पळयल्यारय कळटा. युद्धकांड म्हळ्यार युद्धा विशय. मागीर हे सुंदरकांड नांव सुंदरकांड कसं लायक म्हणून तुमकां मना येतलें की कसं म्हणून तुम्ही एक थिंक करूं येता आनी तुम्ही चॅट बॉक्सार टायप करूं येता. हांव सेशन कंटिन्यू करता आसा, अनम्यूट करता म्हूण ना. तुमगेले लेकर हें सुंदरकांडाक सुंदरकांड कसं म्हणलेलें आसा म्हणून तुम्ही पळय येता की अशी जावं की तुमकां की सुंदरकांड म्हळ्यार रामा लील इतली सुंदर आसा, हनुमंता लील ताजी खातीर सुंदर की, राम इतलो सुंदर आसा ताजी खातीर हें सुंदरकांड की, सीता संतू ताजी खातीर हें सुंदर की. कसं लायक सुंदरता हे कांडाचें तें तुमी पळया आनी हें सेशन हें क्वेश्चनाचें आन्सर आमी लास्टार डिस्कस करूया सुंदरकांडाचें कसं म्हणून. आनी हातूंत पळय येता रामायणांत एक व्हड तत्व अशें आसा की सीताक हरण जावचें आनी तें एक प्रकार आमी आध्यात्मीक दृश्टीर पळयल्यार कशी एक जीवात्मा कशी सीता त्या मृगाक आकर्शीत जावन तिका रामाल संग दूर जाल्लो तशींच जीवात्मा म्हळ्यार अशी आसता की आमी हे संवसाराच्या आकर्शणा निमित्त आमी देवा विसरता ती. आनी सुंदरकांडांत पळयल्यार हनुमंतान सीता वचून देवालें ते कसन एक देवा कसन सांगता, देवाल मेसेज म्हणटात पळय, देवा कसं मन आसा तें हनुमंतान वचून सांगचें आसा. सो एक प्रकार हनुमंत म्हळ्यार एक व्हड आचार्य गुरुदेवा म्हणकेची दाखयता की देवाल परमात्माल मेसेज जीवात्माला ते हाण दाखयता. म्हळ्यार सीता देवी हे हातूंत एक प्रकार जीवात्माचें प्रतिनिधित्व करता की ती कशी एक रामाल मेसेज हनुमंत एक आचार्य म्हणके दाखयता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी आतां सांगिल्लें कशी अन्वेषणम म्हळ्यार कशी हनुमंतान सीता सोदुचें तशींची कसं की आमगेल पूर्व सुकृती आनी आमगेल इच्छा निमित्त आमकां गुरू लोट संपर्क जाता, हळूहळू वैष्णवा वोट संपर्क जाता. दर्शनम म्हळ्यार गुरुल आशिर्वादान हळूहळू आशिर्वादान कशी दर्शनम म्हळ्यार आमकां देवाल विशय देवाल मेसेज देवाल ते कसन एक सांगता आशिल्लें तें आमकां कळटा. आनी ध्वंसनम म्हळ्यार कशी लंकाक ध्वंस करता तशींच हे संघांत आयल्यार गुरुले देवाल आशिर्वादान आमगेल दोश पुरा ध्वंस जाता म्हणून एक तशी एक प्रकार पळयल्यार सुंदरकांड म्हळ्यार आमगेलें जिवनाची रियालिटी. कसं की आतां आमकां पळय येता की आमगेल जिवनांतू अशी ना की आमकां देवाल विशय केन्ना उगस आसता आनी देव केन्ना आमगेल जिवनांतू आसा म्हूण आमकां आमी विसरतात. तशी हातूंत पळयल्यार पळय सुंदरकांडांतू रामाल विशय कांय ना. सुंदरकांडांतू लास्टार मात रामान येवचें आसा. पुरा हनुमंतान कसं करचें तेंच आसा सुंदरकांडांतू. जाल्यार हनुमंताल भक्ती इतली आसा की राम हनुमंताल हृदयांत केन्नाय आसता. ताका सुंदरकांडांत आमी पळय येता ह्या संवसारांतू आमकां देवाक प्रत्यक्ष रुपार पळोवचें जायना जाल्यार हनुमंत दाखयता की कशी एक भक्तीपूर्वक देवाल मनांत कसं आसा, देवाल कार्य कसं आसता, ताजे प्रचार करतना ताजे विशय चिंतन करतना देवूची देवाल स्वरूप भक्तींतूची देव आकर्षित जावन कशी हनुमंताल हृदयांत आसा तशी साधकाक वय देवाल आशिर्वाद प्राप्त जावचे साध्य आसा म्हणून हनुमंतू सुंदरकांडा दाखयता म्हणून सांगितलं. आता सुंदरकांडात सूट जावचें सेशन आज एक सेशन आनी नेक्स्ट सेशन फ्रायडे आसतलें सुंदरकांडा विशय कंटिन्यू करचें. सुंदरकांडाचें सुंदर कसं म्हणून तुमी टायप करता राबी आतां आमी लास्टार आन्सर्स पळोवया.
आता सुंदरकांड सूर जावचे पशी फुड्याची आम्ही एक प्रार्थना करूया देवाले की हे 2 सेशनां तू देवा एक चांग रुपारी आमकां देवा स्तुती करची तसले भाग्य मेळ्ळो म्हणून. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतात् वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. सो हे सुंदरकांड सूर जावची म्हळ्यार हंतू जोकून सूर जाता की जांबवंतू हनुमंताक उडगास दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. आता कंब रामायणांत आसा तें पुरा भाशेन तू रामायण बरयलेलें आसा जाल्यार कंब रामायण म्हळ्यार तें तमिळान बरयलें संतान. तांतू अशें सांगिल्लें आसा की हे सुंदरकांडांत तू 5 महाभूताचे विशय देवान आमी 5 महाभूत उडगास दवरले म्हळ्यार गोत आसना पृथ्वी जल वायू तें तशी आकाश आनी अग्नी 5 महाभूताचे कसं जालें की हनुमंत वायुपुत्र आनी तो आकाश मार्गार दोखून वता आनी ते समुद्र म्हळ्यार जल ताजे वयल्यान वता आनी तो कोणाक मेसेज दिता भूमी देवी म्हळ्यार पृथ्वीची ती पृथ्वी दोखून आयिल्लीची भूमी देवी सीता माता. आनी सगळ्यांचे सुंदरकांडांत तू लास्ट हनुमंतान लंका ध्वंस करचे आसा म्हणून तसले 5 महाभूत हे आमी उडगास दवरले तर सुंदरकांडा कसं जाता म्हणून ते कंब रामायणांत तू ते आचार्यान सांगिल्लें आसा. सो हांतू जांबवंतान हनुमंताक उडगास दिवचें आनी हनुमंताक अशी आमी गोत आसा की सान आसतना भारी लुटी करताना ताका ते ऋषीगणान एक म्हळ्यार ताका अशें एक सांगचें आसा की तू तुगेलो पावर विसरून वतलो आनी केन्ना कोण तुका केन्ना उडगास दितलो पळय की तुगेल्यान कितलो पावर आसा तेन्ना मात तुका उडगास येतलें तुगेल्यान कितलो पावर आसा म्हणून. तसलें एक हनुमंत तू एकदम नटखट जावन तेन्ना ऋषी जेन्ना बाद दिता आशिल्ले ताका ते अशें जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. मात ह्या स्थळान तू येताना अशें आसता की आनी पुराजन तांणी जांबवंतू अंगदू हनुमंतू आनी दक्षिण दिशा वचची पार्टीन आशिल्लीं पुराजन आनी ते दक्षिण दिशा वचची पार्टीन तू आतां ह्या पॉयंटार येता की कोण हे समुद्र दांटून वतलो म्हूण पुराजन तांगेले अभिप्राय दिता ती हांव इतले वचयता तेन्ना जांबवंत सांगता काय एकलो आसा कोण हांवें करया तें कार्य तो हनुमंतूची म्हूण जाल्यार हनुमंत न्हू तो बसला की तो कसं सांगना तेन्ना जांबवंत वचून ताका पुरा उडगास दिवयत की तू कितले सकट देवाला आशीर्वाद आसा म्हणून तुगेल्यान तू ते पावर आसा म्हणून ताका आचार्य जन सांगता ती की हे मनुष्य जन्मान तू आमके देवाल भक्ती प्राप्त करचें आत्मसाक्षात करचें पावर आमगेल्यान तू आसा. तशींच केन्ना गुरु वैष्णव जावन आमकां उडगास दिवयतात पण शास्त्रा मार्गातू गुरु साधू शास्त्र तेन्ना ते आमकां मना येता कशें हनुमंताक जांबवंतान उडगास दिवयलें की तुगेल्यान तू कितली शक्ती आसा तू कितले पुरा गुरुजनाला आशीर्वाद आसा. तशींच त्या प्रकार आमगेले मनुष्य जन्मान तू भक्ती येवचे एक स्वीकृती प्राप्त जातरी आमगेल्यान तू एक मस्त सकट एक पावर आसा भक्ती करचे साधना करचे ते आमकां गुरु वैष्णव जन उडगास दिता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी कशें गरुड पक्षी जाल्ल्यार वय कुंकळा मध्ये आसल्यार ताका तागेले पावर उडगास व्हरना की कोण ताका दाखयल्यार तेन्ना मात ताका उडगास येता म्हूण तशी एग्जाम्पल दिवचें आसा. सो हांतू आमी पळयत ही हनुमंतान कशी एक साधकालें आमी कसन एक मनांत वरचीत आसलें आमी शिक्षीत आसलें आसा त्या सुंदरकांडांतूय पळोवचें मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हनुमंताली नम्रता अशी आसा की ताका उडगास आयिल्लो दिता तो थंय आशिल्ल्या पुरा जनाक उडकी मारचे पशी फुडें पुरा जनाले प्रार्थना करतके आनी आशीर्वाद घेतके थंय जांबवंत आनी कोण पुराजन आसा तांगेल्या पुरा जनाले प्रार्थना करतके हनुमंताल्या पावर आसता आनी अशें कोरता म्हूण ना जाल्यार ते एक भक्ताले नम्रता दाखयता की तुमगेले पुराजनाला आशीर्वादान हांव कसं की व्हड कार्य करचें वता आसा तुमगेले आशीर्वाद जावका म्हणून. म्हळ्यार हे विश्वांत जालें फर्स्ट सर्जिकल स्ट्रायक ताजे नंतर मस्त सर्जिकल स्ट्रायक जालें जाल्यार हे हनुमंतान केलेलें ओरिजिनल सर्जिकल स्ट्रायक लंकांत एनिमी टेरिटरी वचून कसं की एक ध्वंस करून येवचें आनी एक देशाची पावर दाखोवचें म्हणटात पळय तशी हे फर्स्ट सर्जिकल स्ट्रायक हनुमंतान कोण दाखयलें हिस्ट्रींत. आनी कसं एक नमुने एक डिटर्मिनेशन आशिल्लें हनुमंतालें म्हळ्यार तागेलें एक त्या पुरा आमकां पळोवचें मेळटलें हें सुंदरकांडांत. तेन्ना हनुमंत त्या महेंद्र पर्वतार बैसून उडकी मारचे तयार जातके ते हनुमंताल बलानाची ते सगळे पर्वत हालचे लागतके म्हळ्यार तितले बलान हनुमंत तयार जाता उडकी मारच्या खातीर महेंद्र पर्वता वयर दोखून तांतू दोखून
एक प्रकारारी बल दिलेलं पेट्टा पुरा प्राण्यो एक म्हणतात पळय आणि हनुमंत उडकी मारता पळते इतलं फोर्स असतं की ते उडकी मारताना त्या पर्वतार असेल पुरा झाड पळय ओड्डून तागेल ओट्टू येतात की तितलं मटाक उडकी मारता की कशी कोणी म्हणतात पळय आमगेल गाव अशी कणे कोणी आमगेल कोणी फॅमिली जन परगांवा वताना आम्ही स्टेशनाक एअरपोर्टांनी सोडू वतात पळय तशी महेंद्र पर्वतार तकून हनुमंतान उडकी मारता थंय अशी पुरा झाड आणि पुरा ಸ್ವಲ್ಪ वेळ ते ऐकतात की हनुमंता उडकी मारून म्हळ्यार होड कार्य वता आम्ही तुगेल ओट्टू असती म्हण दाखोवच्याक पुरा झाड वयर उड्डून येतात की पर्वता वयर दखून सो त्या प्रकारार एक तेंच्याता आणि ते इतलो होड एक होड कार्य असता की वयर दखून पुरा देवी देवता वयर पुष्पवृष्टी करतात हनुमंता वयरी कसं की एक होड रामाल कार्य जावची तशी करू वता अस पुरा जना खुशेलतानी हनुमंतान प्रार्थना केल्या म्हणजे पुरा जन आशीर्वाद दिता ती म्हणून सांगितलं असं आता तांतू एक हनुमंताने सुंदरकांडांत एक श्लोक येता तांतू त्या श्लोकांतू हे 4 वस्तू सांगितलं असं आणि हे आम्ही आयच्या सेशनात मेनली हे 4 वस्तूवर डिस्कस करू धृती दृष्टी मती आणि दाक्ष्यम म्हणून आणि ह्या कशी हनुमंतान ह्याचे प्रदर्शन केले ह्या 4 गुणाचे ते आम्ही सुंदरकांडात पळो येतं आणि ह्यांची 4 गुण आम्ही केन्ना भक्तीन तू मुखार सुनवाचे प्रयत्न करता ती साधक जावन साधन करताना हे एक 4 गुण आमगेल हांतूय भितरी हनुमंताले रामाला आशीर्वादान थोडे मुखार सुन आयल्यार आम्ही हांतू आमकां आध्यात्मिक उन्नती आत्मोद्धार करची तसं भाग्य मेळटलें म्हणून सांगितलं असं सो हनुमंतान मुखार सुन उडकी मारली सिताकाची हे पुरा आमकां तांगेले गुण दिसतले आता हगुरा गुरा म्हूण कळटा आसलें आता सुरय पळयल्यार एक हनुमंताले एक डिटर्मिनेशन धृती म्हळ्यार अशें आशिल्लें की इतलो व्हड तो समुद्रा वयल्यान उडकी मारका आनी एक अशी दिसना हो तितलो वयर ते उडकी मारूं जातलें न्हय आता पक्कने उडता हांव तोग्गू पडल्यार कसं करचें जाल्यार हनुमंताले धृती म्हळ्यार हनुमंत हें एग्जाम्पल दिता की तागेल मनांत तो चांग पुरा विचार हाडटके आनी तागेल ते धृती म्हळ्यार ते धैर्य ते डिटर्मिनेशन आनीक वाडयता आसता म्हणून म्हळ्यार असलें पुरा मनांत व्हरतके की हें रामाल कार्या खातीर रामाल आशीर्वाद आसा कितले भक्त जनान म्हाका आशीर्वाद दिलेलो आसा हांव हांतू खंडीत सफल जातलो म्हणून अशी मनांत विचार हा न्हू मुखारसून वता आसता लंकाचे दिकान म्हणून सांगिल्लें आसा तशींच आमी पळयत की आमी आध्यात्मिक जिवना येताना आमकां मस्तशे कडेन हो इतले होडवे कोण करचें इतले जप हें कोण करचें कसं कार्य आमकां भक्तींत मेळटा जातलें की जायना की कसं कश्ट येतलें की ना असल समयार हें आमी एक गुण उडकास दवरता धृती म्हळ्यार कशें हनुमंतान तें समुद्रा वयल्यान उड्डून गेल्लो कसं नेगेटीव विचार येयनाशी कसं एक विचार मनांत येता खंयच्यान आमकां सपोर्ट जाता म्हळ्यार मुखारसून वचचें करचें सहाय येता तसलें हनुमंतान ते घट्टी तो विचार धरलो आणि असल विचार खंयच्यान आमकां इन्स्पिरेशन मेळटा आनी आमकां मुखारसून वचचें मेळटा तसलें मना व्हेल्यार आनी तसलें मना व्हरून आमी हगूर मुखारसून व्हेल्यार तांतू खंडीत सफल जावेत म्हूण हनुमंतान दाखयलेलें आसा सो हें एक धृतीचें दृश्टांत आमी पळयत दोनीच म्हळ्यार दूरदृश्टी म्हळ्यार मुखार सूचना फ्युचरा विशीं लेखून कसं की एक मना व्हरचें म्हळ्यार अशी जाता की हनुमंतान मुखार वताना समुद्रांतू तेन्ना तो मैनाक पर्वत म्हणून मध्ये येता अशी मध्ये येतो समुद्रा भितर तो कोण येता तो आनी समुद्राल देव सागर देव समुद्रा देव आनी मैनाक पर्वत म्हळ्यार समुद्राक इश्वाकू महाराजान केन्ना की हेल्प केलें तें समुद्र देवताक आनी इश्वाकू महाराजाले वंशांतू राम येता आनी रामाल कार्य हनुमंत करता ताका समुद्रा भारी कुशिके आनी मैनाक हरे कृष्णा
कनेक्शन गेलेलं आसा. हँग झालं अशें दिसता. राधिका माताजी. हांगा लोड कसं की लोड शेडिंग आनी पॉवर गेल्लो दिसता. हांव फोनार कनेक्ट केला. आयक पडटास की आतां? वै प्रभुजी ठीक. ओके. सो हांव कॅमेरा बंद करून ಸ್ವಲ್ಪ वेळ कंटिन्यू करता. होपफुली फ्यू मिनिट्स भितर इलेक्ट्रिसिटी वयतली. सो आम्ही सांगल्या मणकेची प्रेझेंटेशन जल्दी शेअर करता. सो सांगल्या मणकेची तावळी हनुमंताक चार क्वालिटीज आम्ही पळयले. धृती, दृष्टी, मती, दाक्ष्यम. तांतू अशी पळयत की आम्ही की दृष्टी म्हळ्यार त्या मैनाक पर्वत अशी सांगता मुखारसून की की म्हाका भारी एक हनुमंता तुगेले एक सहाय करता. तू इतले व्हड रामाल कार्य करचे वतास तांतू म्हाका सहाय करता. आनी मैनाक पर्वत म्हळ्यार भारी आकर्षित आशिल्ले म्हळ्यार भारी चंद पर्वत. ताका हनुमंता सांगता की तू इतले वयर उड्डून वचेस ಸ್ವಲ್ಪ वेळ आराम कर रे हांगा. म्हळ्यार हांगा ಸ್ವಲ್ಪ वेळ बैसून वच आनी थोडे म्हळ्यार कसं फळहार करून वच म्हूण सांगता की हनुमंतू. आनी कसले की तुगेले अन्न वायू देवान म्हाका मस्त भारी म्हाका फुडें हेल्प केलेलें आसा. मैनाक पर्वत म्हळ्यार ती तशी मैनाक पर्वताला एक विंगड काणी आसा की कसं की एक कश्ट नासतना वायून तागेलें रक्षण केलेलें म्हणून. काची मैनाक पर्वत सांगता तू वायुपुत्र आनी म्हागेलें एक रीण आसा आनी रीण चुकयनातल्यार म्हणटात पळय सम न्ही ताका ಸ್ವಲ್ಪ वेळ आराम करी म्हूण सांगता की. जाल्यार हनुमंतालें दृश्टी आसता की कसं न्हय की हांव कसं की एक रामाल कार्या खातीर वता आसा म्हणून. आनी तूं टायम वेस्ट करचें न्हय आनी कसं न्हय म्हळ्यार डिस्ट्रॅक्शन जाल्यार कसं तें रामाल कार्य आसा तेंच हांव मुखार चित्ता वचुका म्हूण हनुमंतू ते डिसायड करता म्हूण सांगिल्लें आसा. ताका जाल्यार आनी दोग जाण व्हड भक्त न्हय समुद्र आनी मैनाक पर्वत. तांकां कांय वायट दिसचें न्हय पूण हनुमंत कसं करता ते पर्वता खाली स्पर्श करून पांय पडून मुखारसून येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी मैनाकाक आनी समुद्राक भारी खूश जाता की हनुमंताल पळ कशी ताणें ಸ್ವಲ್ಪ वेळ आराम करून रेस्ट करून फळार करून मुखारसून वचत आशिल्लें जाल्यार तागेले रामाल सेव करचे खातीर तागेले त्या मनांत पळय की कसं न्हय टायम वेस्ट जावचें आसा न्हय. कसं की एक रामान दिलेलें कार्य ते तत्पर टायमार जावका म्हणून ते हनुमंताल ते फार सायटेडनेस म्हळ्यार ते मुखारसून पळोवचे विचार तागेले तशें आशिल्ले म्हूण आमी पळयत. तशींच आमी पळयत की हनुमंतालें मती इंटेलिजन्स. आतां नेक्स्ट कसं जाता म्हळ्यार सुरसा देवी ती वय नागाल पुरा नागाच वंश पळय तांगेली आवसुती सुरसा देवी. आनी सुरसा देवीक पुरा देवी देवतान सांगिल्लें की ती वय दक्षाल धूव जावन आशिल्ली. सुरसा देवीक देवी देवतान सांगिल्लें की कसं की एक व्हड कार्य करचें वचस रामालें ताका हनुमंताक बल बुद्धी आसा की ना म्हूण आमी परीक्षा करता म्हणून तांणी सुरसा देवीक ಸ್ವಲ್ಪ देवी देवता सांगतात की ताका सुरसा देवी ते टेस्ट करचे खातीर म्हणटात पळय ती व्हड जाता काय आनी ती सांगता की हे हनुमंता हांव तुका खावन सोडता म्हणून. म्हळ्यार म्हगेल्या तोंडा भितर तूं तोंडा भितर वचचें नासी तुका जायना तूं खावन सोडता म्हणून ती सुरसा देवी सांगता काय. आनी ती व्हड जाता वता काय आनी हनुमंतूय सायजान व्हड जाता वता काय. म्हळ्यार तेगेलें सायज इतलें सांगिल्लें आसा की 10 योजना 8 मैल तें दूर व्हड जाता म्हणून. आनी हनुमंतूय तशी व्हड जाता वता काय 8 मैल तें. आनी सडनली हनुमंतू एक अंगुष्टा बोट्टा तितलें सान जावन कुडले तोंडा भितर दोकून भायर येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हनुमंत सांगता तुगेलें ह्याची कंडिशन आशिल्ली न्हय की तुगेले तोंडा भितर वचून हांव भायर आयलो म्हळ्यार तूं खाल्ल्या मणके जालें आतां म्हाका मुखारसून वचचें दी म्हूण सांगता काय. सुरसा देवीक कळटा काय की खंडिताय हनुमंतान तें कंडिशन फुलफील केल्लें. देवी देवताल मनांत आशिल्लें की पक्का तागेले बल बुद्धी आसा की ना म्हणून. आनी हनुमंतान तें दोन्ही प्रदर्शन केल्लें म्हणून
सुरसा देवीक भारी खुशी जाता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी तिनीच म्हळ्यार हनुमंताल कॅपॅसिटी म्हळ्यार ते दाक्षम म्हळ्यार एक कॅपॅसिटी दाखोवन घेवचें कशी आसा म्हणून सिंहिका म्हणून एक राक्षस आसा तेगेले स्पेशल एक पावर आशिल्लें प्रदर्शनाचें कसं पावर आशिल्लें तेगेलें की तिणें कंचावणाले सावळी धरल्यार ते कोणाला सावळी धरतात पळय त्या मनशां धरू जायना ते म्हळ्यार भायर येवचें जायना तांतूं लागून तेगेले ग्रिप्पा दखून तशी हनुमंतान उड्डून वता हनुमंताल सावळी धरतकय तो ती सिंहिका आनी हनुमंताक भायर येवचें जायना जाल्यार हनुमंतू तागेले बलाचें प्रदर्शन करून एक थंय मारून सोडता म्हणून सांगिल्लें आसा न्हय जाल्यार हनुमंता मान सोडनासली जाल्यार ती हनुमंताक मुखार सोडून वचचें जायनाशिल्लें म्हळ्यार कसं की एक कश्टांत आसतना हनुमंतान कुडले ते प्रेझन्स ऑफ मायंड यूज करून मुखार सोडून वच तशी केल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार खंय कसं एक कश्ट आयल्यार हनुमंत ताजें सोल्युशन कुडले सोदीत आशिल्लें सो आतां आमी पळयल्यार आमी एक साधक जावन आसतना आमी कशी हे गुण एक्सपेक्ट करूं येता म्हळ्यार आमकां एक मनुश्य तावळ सांगल्या म्हणजे सुंदरकांड म्हळ्यार हे मनुष्य जिवाल विशयाची काणी एक्चुअली कशी आमकां मनुष्य जन्मान तूं कसं की एक भक्ती करची तसं एक भाग मेळ्ळेलें आसा तांतूं आमी धृती दाखोवका डिटर्मिनेशन कसलेपणी करून भक्तीन तूं मुखार सुरू वचून आनीक एक कशी देवाल सेवा करचें आनीक एक कशी वैष्णवाल सेवा करचें आनीक एक भक्तीन मुखार सुरू वचचें तांतूं आमकां डिटर्मिनेशन दाखोवका ते हनुमंतान हें लेसन शिकयता तशींच आमी दृश्टी पळयता कसं की मस्त सकट अशी जाताना आमकां टेम्पररी म्हळ्यार साधारण म्हणटा कसं एक प्रॉब्लेम येता आसता और आमी डिस्ट्रॅक्ट जावचे साध्य आसा जसं की एक पदां चांग जाताना आमकां आळसाय येता आता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ आराम करूया आता ಸ್ವಲ್ಪ दिवस जप आनी करना ते अडना ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर केल्ले असय पूण अशी मन येवचें पुरो आता पुरा सुखार आसत न्हू अडना कश्टार आसतना न्हू देवाल उडगास येवचें तें आमी म्हणा दिवका की कशी मैनाक पर्वतान हनुमंता सांगिल्लें रेस्ट करया ती आतां जाल्यार हनुमंतान ना देवाल कार्य करता आसुका रेस्ट करचें तें कसं जावंक आशिल्लें तें करचें जाल्यार हनुमंताल कार्य कसं आसा तें मना व्हरता सो आमी साधक असल्यार ती आमगेली दृश्टी आसूका की आमी कसं एक आळसाय दाखयना अशी मुखार सुन वचूका म्हणून आनी मती म्हळ्यार हनुमंतान कशें इंटेलिजन्स दाखयलें कशी आमगेल्यान तूं त्या पुरा जिवाक म्हळ्यार आमगेल्यान तूं तें एक रजोगुणी कॉम्पिटिटिव्ह स्पिरीट आसता म्हळ्यार हांव हागेलें की ना लायक हांव हागेलें की ना लायक ताजे निमित्त आमकां तें एक डिस्ट्रॅक्शन जावचें साध्य आसा भक्तींत वय जाल्यार कशी सुरसा देवी येद्रा हनुमंतान सान जावन कुडले तांतूं दोखून भायर आयलो तशींच आमगे नम्र भाव आसूका की कसं जावक आशिल्लें करून मुखार सुन वचचें कसं चड मना व्हर न्हू अहंकारान हें व्हड हें सान तें तशें पुरो मना वचचें नज आमी खंयच्यारी एक आमगेलें मन दवरका ताचे विशीं आमी सतर्क आसूका म्हूण हनुमंतान दाखयलें आसा आनी दाक्षम म्हळ्यार हनुमंतान तें सिंहिका मारून सोडलें तशींच त्या प्रकार आमी पळयल्यार अनुकूल्यस्य म्हळ्यार अनुकूल्यस्य आनी ते सांगतात पळय कसं एक प्रतिकूल जावन असं भक्तीन तूं आमी ध्वंस ते सिंहिका मारल्या म्हणके आमी ते सोडून मुखार सुन वता राबुका म्हूण आमगेलें साधकालें मनांत आमी पळयता कसं की हनुमंताल एक व्हड विशय म्हळ्यार आमी पळयता की ते रामाल कसं कार्य आसा पळय ताचे खातीर हनुमंतू तांतूं तत्पर जावन आशिल्लो म्हळ्यार खंयचेय रुपारी ते हनुमंतान ते सोण घालनी आनी मुखार सुन वताना आमी पळयता की कशी ते हनुमंतान सिंगल मायंडेड ते पर्पज आशिल्लें पळय की हें कार्य जावकाचें विंगड कसनय जायना तर देवान दिलें तें कार्य करता आसुका म्हूण आनी हे त्रिगुणी माया शक्तीचे हे 3 वस्तू पळयता मैनाक पर्वत म्हळ्यार सात्विक गुण ते एक आमी पळयता कशी आमी सात्विक गुणांत आसल्यार आमी संतुश्ट जावन चिके आळसायस येवचें पुरो की हा आतां पुरा समज न्हय म्हणून तशी ना देवाल कार्य करता आसुका राजसीक गुण म्हळ्यार ते सुरसा म्हणकेची की आमकां अशें दिसच्या पुरो एक कॉम्पिटिटिव्ह स्पिरीट येवचें पुरो जाल्यार आमी नम्र भावनान मुखार वचुका आनी सिंहिका म्हळ्यार तामसीक गुणां म्हणकेची आमगेले भक्तीचें कसं लक्षण असलें ताजे निमित्त वायट जावचें साध्य आसा ते आमी दोश सोडून मुखार सुन वचुका म्हूण आमी पळयता तशींच मुखार सुन वताना आमी पळयता की हनुमंतू लंका भितर येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी लंका भितर आयल सीता मस्त सकट सुंदरकांडांतू जाल्यार एक इम्पॉर्टंट वस्तू सांगता रावणाली शक्ती आशिल्ली की ताणें देवी देवताक पुरा लंकांत बंदी करून दवरलेली
यमाक बांधून दवरलेले काय हनुमंत वचून ते यमा सोडयत काय ताकाची आम्ही सांगतात पळय की हनुमंत आलुडगास केल्यार यमाक भिवका म्हूण ना म्हणून म्हणजे या पुरा देवी देवताक हनुमंतानं कसं की एक सहाय केलेलं आसा. शनी देवाक रावणानं पायी यार बांधून ताके घुये भितर उलटा कोण लंबयलो के शनी देवाक हनुमंत तागे रक्षण करता. ताका आम्ही सांगतात पळय कसं एक शनी दोष असल्यार हनुमंत आलुडगास करता म्हणून कसले की शनी देवानं हनुमंत आशीर्वाद दिलो की तुगेल कोण स्मरण करता तांकां मेगेल दोष असल्या पुरा वता म्हणून शनी देवाला ताचे खातीर आमी पळयता त्या एक जाल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा. तशी मस्त सकड देवी देवता वता आनी हनुमंत थंय लंका दुखून धूर दोखून पळयत की त्या विश्वकर्मानं बांदिल्ली ती भांगरा लंका आणि ते इतली चंद असता ती लंका म्हळ्यार एक सान पशु जावं एक सान एक कसं एक खंयचे कोणाक भितर वचचे जायना ते तसल ती लंका जाल्यार इतली चंद लंका आसून हनुमंता दिसता काय अयोध्या की ना चड आशिल्ली थंय भांगर हें पुरा पळयल्यार एक प्रकार जाल्यार हनुमंता दिसता काय कितलें कसं चंद दिसचे आसूं राम अन्नातले ताका कसं चंदाई आसवा म्हळ्यार लंका चंद आसच्या पुरो जाल्यार राम अन्नातले ते लंका चंदाई कसं इम्पॉर्टन्स आसवा म्हणून हनुमंता मन येता म्हणून सांगिल्लें आसा. तशी आम्ही पळयत की पुरा एक प्रकारारी हनुमंतू पळयत के पुरा प्लॅनिंग करता के दूर दोखून लंका कसं आसा खंयची बिल्डिंग आसा खंय खंय ते द्वीप आसा ती कितले जण आसत सैन्य दूर दोखून पुरा पळयता आस के आणि पुरा तो प्लॅनिंग करता के आमगेल वानर सेना हांगा आयल्यार कोण खंय दोखून वचुका कोण कितले खंयचे डायरेक्शनार वचुका हनुमंतू ऑलरेडी पुरा प्लॅनिंग करून वता आसा. निजावन आम्ही पळयत की रामान कसं सांगेल हनुमंताक खाली सीता सोदून येवचे मात कार्य दिलें ना जाल्यार देवाल भक्त असतात म्हळ्यार कसं पळय सांगील कसं न्हय ताजे की चड करून रावा संतुष्ट करचे ट्राय करता ती ते हनुमंत ते प्रदर्शन करता. सांगील कार्य न्हय मुखार सून कसं सहाय जातलें त्या वेळी पुरा प्लॅनिंग हनुमंत करता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारार आमी पळयता आनी थंय पुरा प्लॅनिंग करता आसता आणि हनुमंत कशी आता सीताक कशी पुणी मेळचें म्हणून आणि रात्री काळखांत ते लंकाचे म्हळ्यार आनी द्वार येयनी ते लंकाचे पुरा एक प्रकारारी त्या वना भितर दोखून चमकून वता की हनुमंत आणि मी हनुमंत अशी वताना चंद्रदेव थंय आसलो लंकांत चंद्रदेव पळय ते हनुमंताक पायया मुखारी ते चंद्राल किरण घालून हनुमंताक कशी आमी गुगल मॅपार वता जीपीएसआर कळटा पळय खंयची डायरेक्शन वचुका म्हणून तशी चंद्राल किरण हनुमंताल मुखार वता के म्हळ्यार हनुमंता दाखोवचे की लंका द्वारा खातीर खंयची डायरेक्शनार वचुका म्हणून म्हळ्यार हनुमंता खातीर चंद्रू जीपीएस जाता आणि ताका वाट दाखोवन दिता म्हणून सांगिल्लें आसा की कशी अगोर मुखार वचचें म्हणून. आनी हनुमंत पळयत की कसं रमुन्या वृक्ष आसा ती वन पुरा पळयता म्हणून सांगिल्लें आसा. ताका हनुमंताक गोत्त आसा की हें भारी एक व्हड कार्य हें कसं फेलियर जावचें सादिना ताका कसं एक ओवर कॉन्फिडन्स नाशिल्लें हनुमंताला आनी हनुमंत सूर्यास्त जावं ते दोळटे वनांतू बैसून बसता म्हळ्यार अशें जावचें ना की हांव दिवसा वेळा भितर आयलो आनी कसं की एक जाल्लें आनी सीताक कसं एक मागीर ताजे निमित्त कसं एक प्रॉब्लेम जावचें ना ताका निपोवन वता म्हणून. आनी हनुमंत एक सान माजर्सी जाता म्हळ्यार सान माजर्सी असल्यार कोणी मना व्हरनात न्हू तशी एक सान माजर्सी जावन भोंवता आसता लंका भायर हनुमंत म्हळ्यार हनुमंताले ती शक्तीशील न्हू. आनी सांजवाळ जाल सीताक ती लंकिनी म्हूण आसा ती द्वारार आसता ते लंकाचे कोणाक भितर वचचें सोडना आनी हें सान माजर्सी जावन आसतना लंकिनी पळयत की कोण या बा म्हणून आनी कोणाक ती भितर वचचें सोडना आनी हनुमंत तागेलें वानर स्वरूप दाखयता म्हणून सांगता आनी सांगता खंय की म्हाका लंका भितर वचून थोडे फल खावका म्हणून. तेन्ना ती लंकिनी सांगता की ना 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 हांव कोणाक सोडना भितर वचचें का म्हणून. आनी हनुमंताक ती अशी मारू वतके थाप्पानी एक तोंडारी मारता म्हणून सांगिल्लें आसा हनुमंताक कोपान तूं भितर वचचें ना म्हणून सांगला न्हय तेन्ना हनुमंत हगूर तीक मारता म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार घट्टी मारल्यार ती ऑन द स्पॉट मरता आशिल्ली की हनुमंतान ताका हनुमंत तिका घट्टी मारना की लेफ्ट हँड यूज करून थोडे अशी मारल्या म्हणके करता म्हणून सांगिल्लें आसा. जाल्यार तेन्ना त्या हनुमंतान तिका मारले सिद्धा ती कुडग आसत के ती एक्चुअली लंकिनी म्हळ्यार ब्रह्मलोकांत ती द्वारपालक जावन आशिल्ली के लंकिनी ती कसं की श्रापा निमित्त त्या रावणाल द्वारपालक जालेली
आणि ते कुडग आसत काय की केदन एक वानर येवन तुका तोंड मुशणार मारत म्हणटात पळय, वानर येवन तोंडा मारत पळय, तेदना तुगेलें निज स्वरूप उडग आसतलें की तू ब्रह्मलोकाच द्वारपालक जावन आशिल्ली म्हूण लंकिनीक. तशींच त्या टायमार हनुमंताल विजा स्टॅम्प जाता आणि हनुमंता लंका भितर येवचें जाता म्हूण सांगत एक प्रकार. आणि आमी ह्या एक मनांत वरयत ह्या काणीन की कशी एक पंत गुरुजन असतात, व्हड वैष्णव असतात, तांणी एक पंत कठोर शब्द यूज करतात ते कठोर शब्दा निमित्त आमकां आमगे निज जावन आशिल्लें स्वरुपाचें उडग आसता म्हूण सांगिल्लें आसता. ताका एक पंत शास्त्रांत पळयतात पळय, एक कठोर शब्द असता की मानव जन्म म्हळ्यार वेस्ट करचें नज, देवाल भक्ती करका. त्यातनं त्या पुरा आयकल सिद्धा आमकां कशी हनुमंतान लंकिनीक मारलेलें, तशी त्या गुरुजनाल ते कठोर शब्दा निमित्त कशी लंकिनीक तिगेल स्वरूप उडग आसायन पळय, तशी आमकां आमगेल स्वरूप उडग आसता म्हूण सांगिल्लें आसा. ह्याच एक प्रकाराचे एफेक्ट हनुमंतान लंकिनी केले सत्संगाचे एफेक्ट म्हणून सांगितलं की आम्ही केन्ना हनुमंतान संग दिल न्हू लंकिनीक आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळ हनुमंता संगाल आशिल्ले निमित्त तिगेले फुडें स्वरूप उडग आसयलें. तशींच आमी केन्ना सत्संगांत आसता ती तेन्ना आमकां आमगे निज जावन स्वरूप की आमी देवाल भक्त म्हूण ताची उडग आसता सत्संग आशिल्ले निमित्त म्हूण त्या आमी पळयत. आणि हनुमंत मागीर शास्त्रान सांगले म्हणके ते एंट्री करून कसले हनुमंताक पॉलिटिकल सायन्स युद्ध वॉर सायन्स पुरा परफेक्टली गोत आशिल्लें. कशी मुखार सून वचूं का, खंयचे पांय दवरून भितर मुखार वचूं का, ते पुरा केअरफुली प्लॅनिंग करून हनुमंत भितर वता म्हूण सांगिल्लें आसा. मागीर हनुमंतू लंका भितर वचून हनुमंतान येदोळटा सीता देवी पळयली जाल्यार हनुमंतू अशी पळोवचें सुरू करता की खंय म्हळ्यार हनुमंताक रामान तें आभूषण दिलेलें सीताक, हनुमंताक आभूषण आणि एक वस्त्राचें थोडें अंग दिलेलें की ते ऋषिमुख पर्वतार ते पडलेलें तें. तेन्ना हनुमंतू त्या चंद्ररूपारी प्रेमान सोदिता की सीता देवी खंय आसतली, सीता देवी खंय आसतली म्हणून. हनुमंतू प्रेमचक्षु म्हणून सांगिल्लें आसा सुंदरकांडांत. भारी प्रेमान सोदीत की भक्तीन की सीता देवी खंय आसतली, सीता देवी खंय आसतली म्हणून. आणि थंय हनुमंतू एक एक कडकन वता म्हूण सांगिल्लें आसा. रावणाल पॅलेसांत मिनिस्टराल घडकडे प्रहस्ताले, विभीषणाले, कुंभकर्णाले, विद्यजीवित, इंद्रजीवित, देवांतक हांगे पुरा जनाल घडकड हनुमंत वचून पळयत की सीता देवी अंगस्की, सीता देवी अंगस्की. पुरा नमुना राक्षसाल घडकडे खंय खंय यज्ञ चलता आसके रावणाले पुरा कडेन वता की आणि रावणाले पॅलेसा भितर वचून सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि ते पॅलेस पळयत की ते पुष्पक विमान आसा तें पळयत की हनुमंतू तें पळोवन मुखारसून वता आसता की मागीर ते रावणार पळयल्यार मस्त डिस्क्रिप्शन दिलेलें आसा, विवरसून सांगिल्लें आसा की रावणाल पॅलेस कशें आशिल्लें म्हूण. भारी ते चंद्रकांता म्हूण मणी ताजेन त्या पुरा रत्न जडित म्हणटात पळय तशी पुरा आशिल्ली की तागेले पॅलेसांत. आणि कितलीकीची ऋषी कन्या आणि कित्येकी सकट राणी आसत तांकां पुरा जेन्ना रावणान ते किडनॅप करून आशिल्लें ते तागेले पॅलेसा भितर पळयता म्हूण. कसन कसन नमुने खावच्या वस्तू खंय मदिरा, एक प्रकार ड्रग्स पुरा कडेन आसा की एकल्यान आंगार पोवन आसत खंय हनुमंतू पुरा पळयतास खंय रावणाल पॅलेसा भितर. आणि हनुमंतू रावणाल 12,000 राणी आशिल्ली खंय क्वीन्स. हनुमंतू पुरा जनाल वचून परीक्षित करता खंय ही सीता की, ही सीता की, ही सीता की म्हूण. आणि कसन कसन अवस्थेंत आशिल्लीं तांणी. तेन्ना हनुमंताक दिसता खंय की कशें हांव ब्रह्मचारी जावन आसा आणि हे रावणाल पॅलेसांत 12,000 तागेले राणी कसन कसन अवस्थेंत पळोवन आसत तांणी. पुरा जनान वस्त्र घालना तशी ना. जाल्यार हनुमंत पुरा जना वचून पळयता जाल्यार हनुमंताल मनांत एक चूर वय तागेले मनांत कसने एक द्वेष येना, कसने एक मोह येना. तेन्ना हनुमंता दिसता खंय की हे रामालो आशीर्वाद म्हाका म्हूण की असल सिच्युएशनांतूय म्हाका धड जावन मुखारसून वचचें मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना एक कडेन पळयतना हनुमंताक ते सीते म्हणके की म्हूण दिसता खंय जाल्यार ती मंडोदरी आसता म्हूण सांगिल्लें आसा. तिगेलें महात्म्य मस्त आसा मंडोदरी ते आमकां ते एक सेपरेट टॉपिक बाय इटसेल्फ. आता हनुमंताक भारी एक प्रकार दुःख जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां हांव कसं करचें जाल्यार हनुमंतू गिव अप करना, सोंड घालना म्हूण सांगता आसा. ताका दिसता खंय म्हळ्यार उत्साहपूर्वक प्रयास करूं का
उत्साहपूर्वक प्रयास खंडित कोरका म्हूण हनुमंता दिसके हनुमंताल मन आंतूय एक प्रकारारी जातल की जायना की म्हळ्यार इतलें सोदून जाल्यार पळोवचें जायना मू आतां कशें करचें हनुमंताल मन आंत ಸ್ವಲ್ಪ नेगेटिव्ह विचार म्हणटात पळय तशी येवचे सुरजतके आतां सीतान लंका नातल्यार कशें करचें बा संपातीन सांगिल्लें की सीताक हे लंका घेवन गेला म्हणून संपातीन जावं रॉंग इन्फॉर्मेशन दिनी नवें म्हूण हनुमंता दिसतके ताण सांगिल्ले निमित्त आमी हांगा आयलीं ती मागीर पुरा वेस्ट नवें अशी हांव जायनी नवें सीता देवीक हें पुरा कशें प्राणी आसत हें वनांत सीता देवीक कोणी कशें खावन सोडलां की रावणान कशें केलें की रावणान इतले 12,000 राणी आसता ती तांकां जाळ येवन तांणी जावं सीता देवी विश दिलें की तिनी जावं आत्महत्या करून घेतली की और रामान हनुमंता दिसतके रावणान ती खंय गुह्या भितरी और खंय निपोवन दवरला की ना हनुमंताला असल पुरा विचार येतल्यार हनुमंत सांगता काय ना हांव सोण घालना हांव 100% ट्राय करता कशें जालें की हांव सीता देवीला इन्फॉर्मेशन दिनातल्यार रामाक दुःखान रामूची हें नाक्की हें जीवन म्हूण दिसतलें गे रामाक कशें न्हय जाल्यार लक्ष्मणा कशें जातलें लक्ष्मणा कशें न्हय जाल्यार भरता कशें जातलें शत्रुघ्ना कशें जातलें तांगेले पुरा आवसू कौशल्या सुमित्रा तांकां कशें जातलें हांकां पुरा कशें न्हय जाल्यार अयोध्यावासी कशें जातलें म्हणून हनुमंतू अशी पुरा विचार तागेले मनांत येता म्हूण सांगिल्लें आनी हांव एकमेगेलें कार्य करना ते निमित्त इतले पुरा जना कशें जातलें ना हांव सोण घालूं जायना हांकां पुरा जनाक हांव म्हाका कशें कार्य दिलां तें संपन्न करूंका पडटलें म्हूण हनुमंता मनांत वता म्हूण सांगिल्लें आसा ताका हनुमंतू एक मनांत अशी येता की आतां हांव मेळ नातलें कशें करचें हांव हांगाची वानप्रस्थी जावन वन आरापता हांव आपास वचना रामा मेळूक म्हणून म्हळ्यार रामाक कशें दुःख जातलें और हांव हांगाची लंका समुद्रांत उडकी मारून मेगेल जीव दिता पूण असल पुरा हनुमंताल मन आयतके त्या दिवस रात्री सीता देवी मेळना ते निमित्त जाल्यार हनुमंत आमकां एक शिकयता की कश्टांत आसतना कशें करता म्हणून हनुमंतू कळकळीन रामाल चरणाल उडगास करतके राम नाम उडगास करतके हे देवा असल घडी आसा की भारी एक मेगेल एकलें चरण उडगास करतके हनुमंतू सूर्य रामाल चरण उडगास करतके मागीर लक्ष्मणाल चरण उडगास करतके मागीर सीता देवीलें ईश्वरालें सूर्य देवालें वायू देवतालें एक देवताल पुरा जनाल चरण उडगास कोण तांगेले प्रार्थना करतके की हे देवी देवता पुरा जनालें तुमी म्हाका तुमगेले आशीर्वाद दिवका कशें की म्हाका कार्य दिल्लें आसा देवान तें संपन्न जावं तशी कोरका म्हूण अशें सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी त्याचे प्रकारारी हनुमंतू मुखार सून वचून अशोक वाटिका लागीं येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हनुमंता दिसता की ह्या पुरा कडेन चमकलां हें अशोक वाटिका एक पळय न्ही हांगा एक सोदुया हांगा जावं सीता आसा की म्हणून आनी मुखार सून हांतूच तें हनुमान चालीसा येता सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा विकट रूप धरी लंक चरावा भीम रूप धरी असुर सहारे रामचंद्र के काज संवारे म्हळ्यार तें रामाल काम केल्लें तें सिद्ध करून दाखयलें म्हणून सो आमी आयची सेशन हांगाची स्टॉप करुया आनी मुखार सून आशिल्लें तें सुंदरकांड नेक्स्ट फ्रायडे कंटिन्यू करुया हांव तुमकां पुरा जना जाल्ले इनकन्विनियन्सा निमित्त सॉरी म्हणटा की हांगा इलेक्ट्रिसिटी गेलेली ते लोड शेडिंगा निमित्त देवाल दयेन कशें की एक सेशन कंटिन्यू जाल्लें लॅपटॉप आनी मोबायल फोन समज चार्ज आशिल्लें ताचे निमित्त हॉटस्पॉटार कनेक्ट करून सेशन कंटिन्यू करूं जाल्लें सो हांव जस्ट एक क्विकली रिकॅप करता आमी सांगलें की सुंदरकांड म्हळ्यार इतलें व्हड काव्य की सुंदरकांडान रामायण सगळें वाचूचें जायनातलें सुंदरकांडांतूच तितलो प्रभाव आसा की रामायण वाजिल्ल्या म्हणटेची म्हूण आनी सुंदरकांड म्हळ्यार एक तें जिवात्माली काणी कशी सीता देवीक हनुमंत सोदून गेलेलो तशींची आचार्य आसत पळय तांणी आमकां सोदून येता ती आनी रामाल कनेक्ट करतात आमकां सो सुंदरकांड म्हळ्यार पुरा ते जिवात्माली एक काणी म्हूण सांगेत आनी मुखारी आमी पळयलें हें क्वेश्चन पळयलें हू इज सुंदर इन सुंदरकांड तुमी ಸ್ವಲ್ಪ जणांन आन्सर कोण नासता पुरो वय केल्ला जाल्यार हांव अशी लेखता की हे सेशनाचे हाजे आन्सर नेक्स्ट टायम आमी पळोवया कसो म्हूण सुंदर इन सुंदरकांड सो नेक्स्ट सेशन ते वेट करता हू इज सुंदर इन सुंदरकांड पळोवचें मागीर मुखार आमी पळयत की जांबवंत आशिल्लो ताणें कशें हनुमंता तागेले शक्तीचे उडगास दिल्लें तशींच गुरुजन वैष्णवजन आसता ती
तांकां आमगेल मनुष्य जन्मांत आमकां भायवाल भक्ती करचे ते आमकां ते एक भाग्य मेळलेलें आसा. ताची उडुगास दिवयतात आनी आमकां ते पावर येता की आमगेले आत्मोद्धार करचे तशें आमी मुखारसून वचचेत म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी साधक जावन आशिल्ल्या खातीर हे कशे 4 इम्पॉर्टंट क्वॉलिटीज आमी शिकयता. कशी हनुमंतान मैनाक पर्वत आसल्यार हनुमंतान टाइम वेस्ट करनी, कसन की मुखारसून गेलो, धृती दाखयल हनुमंतान टाइम वेस्ट करनी, देवाल कार्य देखून हनुमंत डिस्ट्रॅक्ट जायनी, डिटर्मिन दृष्टी म्हणल्यार ते कशी त्या टायमार मैनाक ह्या पॉइंटार मैनाक पर्वता वयतान रेस्ट करूं आशिल्लें जाल्यार दृष्टी म्हळ्यार हनुमंतान ते रेस्ट करना अशें मुखारसून गेलो. आनी फर्स्ट ते पॉइंट आशिल्लें धृती डिटर्मिनेशन म्हळ्यार की हनुमंतान कशी त्या सागरा वयल्यान वताना कशें की तागेलें मन अंत येता जाल्यार तो पॉझिटिव्ह थॉट्स घेवन ते समुद्रा वयर देखून उड्डून वता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी मुखार इंटेलिजन्स पळयल्यार हनुमंतान कशी सुरसा देवीले तोंडा भितर देखून ते वचून प्रेझन्स ऑफ मायंड दाखयता, म्हळ्यार हनुमंत कशी इंटेलिजंटली ते करता म्हणून. आनी कॅपॅसिटी सिंहिकाक मान सोडता. तशी आमी ते साधक जावन आसतना आमी आमगेले कशे क्वॉलिटीज दाखोवका ते हनुमंतान दाखयलेलें आसा की मनुष्य जन्मान डिटर्मिनेशन आसूं का, एक फार सायटेडनेस आसूं का, आनी आमी कसन ते प्रतिकूल आशिल्ली वस्तू ते सोडून कशी सिमिका मारलेलें त्या प्रकारारी आमी मुखारसून वचूं का. आनी मागीर आमी पळयलें कशी हनुमंतू लंका भितर वता आनी ते विंगड काणी आमी आयकली ती लंका भितर गेल्ली दिसता. आनी लास्टार कशी हनुमंताक मस्त सकड एक प्रकार फेलियर्स आसता ती अशी मन अंत येता की जातल की ना सीता देवी मेळ्ळी मू जाल्यार हनुमंत त्या टायमार कसं करता, पुरा जनाल चरण उर्गास करता, रामालें सीतालें देवी देवतालें आनी तुमगेले आशीर्वाद म्हाका जावका हें कार्य संपन्न जावच्या खातीर म्हणून. आनी लास्टारी धैर्य चुकन अशी हनुमंत केन्ना मुखार वता तेन्ना तो अशोक वाटिकाला येवन पावता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो नेक्स्ट सेशनांत आमी ताचे मुखारसून कसन जाता सुंदरकांड सुंदर कसं लायक ताजे विशीं आमी नेक्स्ट सेशनांत फ्रायडे कंक्लूड करूया. सो हे सेशन हांगार आपयता. कसं इनकन्विनियन्स जावन कसं चूक जावन आसल्यार तुमी क्षमापण कोण दिवका. नेक्स्ट सेशन आमी चंद्रुपारा हें कंटिन्यू करूया. सेशन कंक्लूड करूं येता. आमी कसं कॉमेंट्स आसल्यार हांव पळयता आसा. हरे कृष्ण प्रभुजी, बारी हनुमंत सुंदर आसा म्हणून मस्त सकड कॉमेंट्स आयिल्ले आसा. सो आमी हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद, अनंतानंत धन्यवाद प्रभुजी. आज आम्ही सुंदरकांड विंगड अँगल अंतर्तून घेतलेलं आसा. प्रभुजीन समरी बारी चंद कोण सांगिल्लें आसा जाल्यार एक 2 उतर सांगू इच्छा पावता. आम्ही हनुमंताला जी भक्ती शक्ती आणि युक्ती कसन म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतले. आणि हनुमंत आमगे सकट जनाल जीवनांत हनुमंत आसा तो गुरुतत्व रिप्रेझेंट करता. तो आमकां जीवात्माक परमात्मा लोट कनेक्ट करता म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतले. आणि हनुमंताक देवान नांवा वयर संपूर्ण विश्वास आशिल्लो. तशें देखून तो समुद्र लंघन करता जय श्रीराम म्हणून सांगून हें करता. तशीच आमी जीवात्म देवा वयर संपूर्ण नंबीक दवरल्यार आमी मेटिरियल वर्ल्डांतून मुक्ती पावयता म्हणून आमी अर्थ करून घेवयता. तशीच प्रभुजीन अन्वेषण दर्शनम आणि विरोधी ध्वंसनम ते सांगून आमकां ताजे विंगड सुंदरकांडाचे विंगड पार्टा बद्दल सांगून दिले आमकां. आणि सीता एक जीवात्म रिप्रेझेंट करता. ती कशी भौतिक आश करतकी भौतिक अभिलाष तिगेला आसतकी तेदना ती देव कशी तिगेला ताकून दूर वता म्हणून ते आमी अर्थ करून घेतले. ते आमकां आमी रिलेट करून घेवयता. इतले सांगून हांव आयज सेशन एंड करू प्रयत्न करता. कोणाक कसं क्वेश्चन असला निमगो वेता. हरे कृष्ण. अनम्यूट कोण निमगो वेता जो चॅट बॉक्स अंत घालयता. प्रभुजी म्हाका एक क्वेश्चन आशिल्लें हाका रिलेटेड न्ही. युजली भक्त जन लायक गौरव पूर्णिमा हनुमंत आय थिंक पुनवे ते दीस जन्म आयलो बलराम तशी भक्त जन पुनवे म्हळ्यार जन्म आयचे कसले रिलेशन आसली ताका लायक माताजी रिपीट करतात की आपास प्रभुजी लायक ग्रेट भक्त आसा पळय लायक डिवोटीस तांणी लायक हनुमंत बलराम आणि गौरव पूर्णिमा तशी म्हळ्यार पुनवे ते दीस जन्म आयोची ताजी कसले रिलेशन आसली भक्त मेगेल अंडरस्टँडिंग अशी आसा माताजी ऑल्दो हांव रिसर्च करून तुमकां वन ऑन वन तुमकां टेक्स्ट करता
जाल्यार अशें कसं आसा की एक पौर्णिमा म्हळ्यार एक चांग दिवस म्हण तशें आसा. एक्झॅक्ट टेक्निकल रिजन म्हाका एक्झॅक्टली गोतना माताजी. जाल्यार एक व्हड दिवस आनी मस्त सकाळ वस्तू फेस्टिवल्स पौर्णिमा आसता तुमी सांगची करेक्ट. फुल मून डे म्हणटात पळय ताका एक चांग दिवस वयतो. सो मस्त सकाळ विषय त्या दिवस आसता म्हण खंडित वय. धन्यवाद प्रभुजी. आणि कोणाक कसले क्वेश्चन असले तेंगो बेत. कसने क्वेश्चन ना म्हण लेखता. प्रभुजीन भारी चंद कोण एक्सप्लेन केला. कोणाक कसले डाऊट ना. थोडे अनाउन्समेंट आसाची. नेक्स्ट वेडनेसडे 27 राम भजन आसा. आमगे उडत्या दिवसू मथुरा माता दी आसाची. तुमगूत आसा मथुरा माताची म्हळ्यार आमकां तांगेला कोण आयकूच म्हळ्यार अनमान काणी सांगला बरी जाता फील जाता. सगळे जण त्या दिवस अटेंड करता म्हणून हांव विनंती करता. आणि 30 शेनवारा हिस ग्रेस विश्वंभर प्रभुजी डिमन्स इन वृंदावन सिरीज कंटिन्यू जाता. आणि 26 एकादशी आसा. संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा. आणि 3-4 स्लॉट्स पेंडिंग आसा. कोणाक इंटरेस्ट असला जॉइन जावेत. तुमगेल कोणी रिलेटिव्ह फ्रेंड्स कोणाक पारायण करच्याक इंटरेस्ट असल्यार तांणी जॉइन जावेत. आमकां नाव दिवेत तुमी आमगे लागीं मेगे लागीं जेवो विद्या माताजी जेवो माया माताजी तुमी नाव दिवेत. आणि नेक्स्ट सेशन युद्धकांड आसा. त्या घेवच्याक आमगे लुटासाची हरग्रेस मोह विमोह माताजी आणि हरग्रेस अमला सीता माताजी. हरे कृष्णा. प्रभुजी नरसिंह आरती सांगून सेशन एंड करूया प्रभुजी. ओके माताजी. ओके धन्यवाद. श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंह देव. प्रलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं. नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्का नकालये. इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा. बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो. नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये. तव करकमलवरे नकाम् अद्भुत शृङ्गम्. दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्. केशवधृता नरहरिरूपा. जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय. प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज. निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल. निताय गौरा हरि बोल. जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव. जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद. श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय. भक्त शिरोमणी प्रहलाद महाराज की जय. हरे कृष्णा. प्रभुजी कसने असलं प्रभुजी सांगू का मुरलीधर प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. या रामायण कोर्स जल्लल कूडले नेक्स्ट लाइव वेबिनार कोंकणी तस भक्ती रसामृत सिंधू या श्रीला रूपा गोस्वामी त्यांनी रचित केलेलं भक्ती रसामृत सिंधू. ताजी एपिसोड्स चॅप्टर्स सूर करता असाची सेकंड वीक मे महिन्यान सेकंड वीक तून ताची सूर जाता असे 8:30 to 9:30. जल्तितली जणांनी जॉईन जेवका म्हणून सांगता असं ताचे रजिस्ट्रेशन लिंक आम्ही ग्रुपा पेटयलेलो आसा. आता चॅट बॉक्सान तुय हिज ग्रेस मधुपती गोपीनाथ प्रभुत घालताची. आणि फर्स्ट सेशन करता असाची आमगे लोट असाची डॉक्टर हिज ग्रेस वृषभानु प्रभुजी ते मिस कोर नकाची म्हणून उपास अभ्यर्थन करता असं. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा.
सकल जनाले असलारी अनुमति असलारी सेशन आम्ही एंड करूया. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. लिंक चॅट बॉक्स अंत घालेलं असतं. हरे कृष्णा. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಮ್ಮಿ ಹಂಗೆ ಎಂಡ್ ಕೋರೆ. व्हॉट्सअप ग्रुपांतू लिंक येऊन असता त्या लिंक थ्रू तुम्ही रजिस्टर करूयात. हरे कृष्ण.